गांवांनी आसा गोंयभर ना, पण ती जी प्रक्रिया बंद जावपाक दुसरें एक कारण म्हणजे कितें आता खर्चीक भरपूर जाला. कारण आता जर नाटक करतलो एक 15 ते 20 हजार रुपये खर्च येता. गांवांतले लोक येवन नाटक करीत जाल्यार स्टेज आसा, बाकीचे खर्च आसा, त्या खातीर लोक ते कितें करता 10,000 दिता आणि 10,000 दिवन कोंकणी नाटक आणि कितें मराठी नाटक हाडून सादर करता. मागीर तो खर्चीक बाब आहा तो कमी जाता आणि तितके ज्या आता जे गांवांतले भुरगे आसा तितले पयशे म्हणजे तितलो इन्कम हाडून नाटक करू शकना. खर्चीक जाल्यापेक्षा हांव म्हणटा कितें लोकांच्या मानसिकतेन बदल जावपाक लागला. आणि लाचारी ही केन्नाच खंयच्या समाजान अशा पद्दतीन निर्माण जाली जाल्यार ती घातक आसतली आणि ती केन्नाच सामाजीक आणि सांस्कृतिक उत्थान घडोवंक पावची ना. आणि ते आमच्या आयज 70 येयल्ले आसा. पयशे घेवप आणि नाटकां करप. उलोवया ह्या गजालीचेर. फक्त लोकां खातीर हांव एक गजाल सांगपाक सोदतां ती म्हणजे आमच्यो फोनाच्यो लायनी आसात त्यो ओपन जाल्ल्यो आसात आनी कोणाक फोन जर करपाचे आसात जाल्यार तांणी फोन करपाक हरकत ना. आमचे नंबर आसात 24904444 24904445 24904445 24904445. कोणाक प्रश्न विचारपाचे आसा जाल्यार फोनाच्यो लायनी ओपन जाल्ल्यात आनी फोन करचे. मुखार कितें उलयताले आमी सांगया. हय, हांव लाचारीचेर उलयतालो. जो पर्यंत लाचारी वचना तेन्ना खंयच्याच समाजाची कला जी आसा ती किंवा जो संस्कृती आसा ती विकसीत पावना. आता लाचारीक लागून हो जो प्रश्न आसा तो निर्माण जाल्लो आसा. स्वाभिमानान फुडें वचत जाल्यार निश्चितपणान तांकां मार्ग मेळटले. हांव एक उदाहरण दिता. सांस्कृतीक कार्यक्रम कशे म्हाज्याशी घडलेली घटना. एक दीस कितें आमी थोडक्यात एक प्रोग्राम करताले. प्रोग्रामान आमच्या एक व्यक्ती थंय बसयल्ली आनी ती एक एखाद्या व्यक्तीशी किंवा एखाद्या राजनेत्याशी संबंधित आशिल्ली. त्या वेळाचेर तो बसलो थंयसर आनी ताका तो प्रोग्राम सगळो आवडलो आनी ताचो पेपरार फोटो येयलो. हो ह्या राजनेत्यान कितें केलें ताका फोन केलो आनी ताका तूं थंय बसला म्हणजे कितें, म्हणजे तूं अमक्या अमक्या वांगडा बसला कित्याक. म्हणजे जी एक प्रकारची विकृती लोकांक पसरली म्हणजे भय. म्हणजे कसो एखादो जर ग्रुप जर निर्माण केलो न्ही तो ग्रुप निर्माणच थंय जावंक जायना. म्हणजे माझे तेच खरें. आज अशा पद्धतीची परिस्थिती जावपाक लागली. म्हणजे कितें ग्रुप फॉर्म करून दिवपाचे ना. आनी ताका लागून कितें जाल्यार ते ग्रुप कशे ग्रुप जर जाले जाल्यार कशें म्हाज्याशी संबंधीत तूं आसा न्ही जाल्यार तू तो ग्रुप हो म्हणजे एक सांस्कृतिक हें जें जावपाक जाय, संक्रमण जें जावपाक जाय तें जावपाची सोडून एक वेगळी तरेची संस्कृती जी राजन केरकारी लाचारीची वा आनी कितें ती संस्कृती आनीक तातूंत भितर थोडी राजकीय संस्कृती घुसल्या अशे तरेचो प्रकार जाला. ताका लागून ही परिस्थिती तयार जाल्ली आसा. करेक्ट, तें जावपाक जाय. पूण त्याच बरोबर एक गजाल म्हाका सांगात तुमी की बेजिकली ही सगळे लोकप्रकार जे लोककलांचे प्रकार आसा ते हळू करपाच्या लोकांनीच कित्याक बंद केल्यात? ते कित्या खातीर? मुख्य कारण कितें जालें की जेन्ना असो पयसो म्हणजे जो केन्ना आमच्या लोकांनी पळोवंक नासलो तो पयसो जेन्ना येयलो ते मुख्य कारण आसा. गांवांत धालाच्या मांडार लोक वचनात कित्याक? बायलांनी सांगचें. धालांच्या मांडार तशें हांवूय मान्य करता की हांवूय बी वचना. हांवें फक्त पळोवपाक तितलें गेलां. सांस्कृतीक मळाचेर बरोचसो म्हणजे बायलां अजून वतात ना अशें ना भाई, हांगा वतातूच बायलां, पूण तें खूब कमी प्रमाण जालां आतां तांचें. एक्चुली तांकां प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा. वदळ तांच्यांनी एक बायट दितना सांगलें की ती योजना पावनात. एक्चुली म्हाका अशें दिसता की 70 किंवा वाळपयच्या जाग्याचेर किंवा मेन सेंटराचेर एक सेंटर किंवा सांस्कृतीक मळा वयलें एक कार्यालय आसपाची गरज आसा. त्या कार्यालया वरवीं वेगवेगळ्या आमच्या 70च्या भागांत आमचो तो येदोळचो प्रश्न तसोच उरला अभयारण्याच्या हाजेर आमी उलयताले आनी खास करून तातूंतल्यान एक जमीन मालकीचो प्रश्न. हय, जमीन मालकीचो महत्व. जमीन मालकी जी आसा ती आमच्या कडेन मोकासदारी जी पद्दत आसा म्हणजे आमच्या आदिलशहाच्या कालखंडान काही लोकांक तो कर जो आसा जमनीचो कर वसूल करपाचो हक्क मेळ्ळो आनी नंतरच्या काळान ते मालक जाले आनी मोकासो जो आसा इनाम जे आसा ते इनाम तेंचे कायम उरलेले आसा. आनी अशे काही 70 भाग आसा ज्या भागान लोक रावतात तांकां तेंचे घर म्हणजे मुणकार जो कायदो आसा त्या मुणकार कायद्याचो फायदो मेळोंक ना. जे बँकेन कर्ज काडूंक वयताले जाल्यार कर्ज मेळना. म्हणजे अशा प्रकारची समस्या जी आसा जी गोंयान म्हणजे सालेली गांव आमी जर पळयलो जाल्यार सालेली गांवाचो प्रश्न जो आसा तो अनेक तरेन उरला. सालेली सारकी परिस्थिती 70च्या बऱ्याच गांवांची जाल्ली आसा. ताका मोकासदारी पद्दत कारणीभूत आसा. आता मोकासदारीची जी समस्या आसा ती मुख्य सोडोवपाक जाय. आमी एक काम करया, आमी उलोवया हे गजालीचेर. एक फोनाचेर कोण तरी होल्डिंग आसा ताचो फोन परत आयला पळोवया मागीर आमी मुखार चर्चा सुरू करूया. म्हजें नांव राजेन नाईक. हांव पडोशेच वाठारांतल्यान उलयतां. जे झऱ्यापासून खाऱ्या पाण्यापर्यंत जो आमचो गळ्या उदकाचो जो सोर्स आसा त्याच्या किनाऱ्याक जे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आसा, एक्झाम्पल 4 MLD ट्रीटमेंट प्लांट दत्तवाडी अँड 40 MLD ट्रीटमेंट प्लांट पडोशें, हे जे उदक ज्या स्थानावयल्यान उदक खेचलें वयता त्या किनाऱ्याची
जो पात्र आसा त्या पात्रा कडेन असंख्य दिसाक म्हाका दिसता जे 500 लोक कपडे धुता आणि ते उदक ज्या ठिकाणार ओडटा ते फाट बांदारो आसा तेका लागून डिटर्जंट व्हांवलो वचना त्या पंपाच्यान खेचलो वयता आणि हो डिटर्जंट आणि ही घाण परत ती शुद्धीकरण प्लांटान घेता अशें म्हणटा आणि परत आमच्या ह्या गोंय ह्या जनतेक वाटप जाता. तर उदकाचे तज्ञ आणि संवर्धन करणारे व्यक्ती ह्या गोष्टीचेर आजवर पर्यंत म्हणजे हे प्लांट तयार जाल्ल्याक साधारणशे 30 वर्सां आणि पोडोश्याचो प्लांट जाल्याक 9 वर्सांनी पण आजवर पर्यंत नो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट और हेल्थ हांच्यानी और PWD कोणतीच दखल घेतली ना. ओके. तर खाऱ्यापासून गोड्या पाण्यापर्यंत याचे संवर्धन करपाक जाय. गरमा असो किंवा ट्रक धुणे असो किंवा कपडे धुणे असो याचे तुमचे मत कितें? हय कळ्ळें. खूप सुंदर प्रश्न आहात. ओब्रिगाद. प्रश्न असा हो प्रश्न खरो म्हणजे गंभीर प्रश्न असा आणि हो सोडोवपा खातीर जे WRD खातें आसा वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट म्हणटा ते जे डिपार्टमेंट आसा ते ट्रिटमेंट जे आसा उदकाचे ट्रिटमेंट जे आमी जर पोडोशे पळयले आनी साखळे पळयले जाल्यार ते व्यवस्थीत ट्रिटमेंट जायना आणि हे उदक जे आसा ते प्रदूषित उदक लोकांच्या पोटान वयता आणि ही खरी म्हणजे PWD जी ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी दखल घेवपाक जाय आणि हो जो मुद्दो आसा हो मुद्दो जो आसा तो सोडयताले जाल्यार आमकां एक जी धोबी घाटाची संकल्पना आसा म्हणजे जे उदक आसा कपडे उमळटा तेची सोय जी सुविधा आसा ती निर्माण करपाक जाय. आमी जशे गणपती विसर्जनाचे हे केल्ले आसा तशाच प्रकारचे हे जे उदक आसा कपड्याचे उदक ते विसर्जन करपाची सुविधा निर्माण करपाक जाय. आणि तेंच्यांनी खरेंच महत्वाचो प्रश्न विचारला. 2 दिसा पयलीं म्हाज्या मावाड्या गेल्लो वाळपय आणि हात धुतालो जाल्यार खदूळ पाणी येयलें नळाक. अक्षरशः नळाक खदूळ पाणी येयलें थंय हांव जेन्ना हात धुवपाक गेलो तेन्ना. म्हणजे वदळ दशरथान सुद्धा म्हणजे जो मुद्दो मांडलो की जे गंजलेले पायप्स आसात किंवा आनी काय आसात म्हणून हांवें सुरवातीक म्हणलें नियोजनच ना. कळ. सो हो प्रश्न महत्वाचा आणि एक फोन होल्डिंग आसा. मत बोलता की रिचान मालकी जमनी 70च्यो जमनी आसा न्हू त्याच्या मालकी हक्का संदर्भात प्रश्न एक आसलो की फाटल्या 50 वर्सांक जमनी आसा ते मालकी हक्क जावंकच ना. मोकाच्या जमनीचो खुबशे आसा मोकाच्या शाही आसा कुळाचे थोडे जमनी आसा आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आनी वेगवेगळे जमनी आसा ते मालकी हक्क जावंक ना. ते ह्या फाटल्या 50 वर्सांक सरकारान हेजेर दुर्लक्ष केल्ले आसा. फुडलो सरकार हेजेर लक्ष दिवंक शकता काय हो एक म्हाका प्रश्न आसलो. थँक्यू. त्यांनी मुद्दो व्यवस्थित जालो. आता आमकां जर फुडलो जर विचार करपाक जाय न्ही जाल्यार आमी हो प्रश्न कसो सॉल्व करतले. आता सांगता तुमकां आता गव्हर्नमेंट एनक्रोच लँड आसात. लँड रेव्हेन्यू कोड जो आसा न्ही तो स्पश्ट आसा की जर ते लँड रेग्युलरायज करपाक जाय जाल्यार ते रेग्युलरायज करून लोकांक दिवं येता. आमी जेन्ना ह्या संदर्भात केसी घातल्यो त्या वेळाचेर आमकां उत्तर कशें आसलें की गव्हर्नमेंटाचे पॉलिसी डिसिजनच ना आणि ह्यो जर गव्हर्नमेंट एनक्रोच लँड्स ज्यो आसात न्ही त्यो दिवपाक 2 दिसा भितर ह्यो दिवं येता. खाली 2 दिसा भितर हो एक मुद्दो जालो. आता मोकासदारीची जी हे आसा आता 70 जवळपास 12 मोकाशे आसात. आता आयज मोकासदारी ही ओनरशिपान कन्वर्ट जाल्या पळोवन गेले जाल्यार आमी आता ते ओनर म्हणून थंय लागल्यात. आता त्या ओनराच्या खाली जे टेनन आणि मुणकार म्हणून जे आसात त्यांच्या खातीर स्पेशल कायदो आसा. म्हणजे तांकां जर टेनन्सीक जर ती टेनन्सीच्या एक्टाच्या अंडर जमीन जाय जाल्यार तेंच्यांनी मामलेदार कोर्टान एप्लाय करूं येता आणि मुणकारशिपच्या अंडर जर तांकां घर जाय जाल्यार ते घर हे करूं येता. फक्त कितें तर हांगासर रिस्ट्रिक्शन आसा. ती घराची एरिया तांकां 300 स्क्वेअर मिटर नाल्यार 500 स्क्वेअर मिटर इतल्या भितरच तांकां मेळटली. तांकां तेच्या वयर घरां मेळची ना. हांगा मेन मुद्दो कितें जाला की समजा जर म्हाका जर जास्त जागो जाय जाल्यार मी कितें तरी जास्त करपाक जाय. तशें ना कायद्याची म्हटल्यार कितें खंय तरी एक हे आसा न्ही संकल्पना. घरां विभक्त जातली तेन्ना तांकां घरां उबारपा खातीर जागो ना ही परिस्थिती आणि ही परिस्थिती म्हाका दिसता फक्त हांगाच न्ही सगळे कडेन तयार जाल्ली आसा. पूण 70चो जो प्रश्न आसा तो गंभीर आसा. कित्याक जेन्ना महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्षाचे सरकार असले त्या वेळार हो जो विषय हाताळणारे मंत्री असले त्यांच्यानी धूर्तपणान आमच्या 70च्या लोकांक फसयलेले आसा आणि आयज 70 आणि पेडण्याचो जो कांय भाग आसा तेतून लोकांक जो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा त्या व्यक्तीक लागून जाल्लो आसा. कारण तो प्रश्न सोडोवपाक तेंच्यांनी अजिबात लक्ष दिवंक ना आणि ते आता ह्या जी निवडणूक आसा ह्या निवडणुकीन लोकांनी स्पश्टीकरण घेवंक जाय. अभयारण्याच्या संदर्भातलो जो प्रश्न आसा आणि हे सगळ्यांचे एकूच उत्तर आसा ते उत्तर लोकांनी आपूण सोडोवंक जाय. हॅलो हांव विशेष बरोबर वापरतो. हॅलो तुम्ही उदकाच्या नियोजनाचे बद्दल चर्चा चालू आसा न्हू ते म्हाका दिसता म्हणजे कित्याक तितल्या सारख्या भागान जो फुल्ली मायनिंगेन कवर जाल्लो आहा
आयज तो उदकाचो प्रश्न निर्माण जालो तो फक्त मायनी खातीर जाल्लो आसा. हा म्हणून मायन कितले इफेक्ट करता उदकाचेर तेच्या बद्दल थोडे डिस्कशन जावचे आणि तेजेर मायनिंगेचेर बंधन येयल्ले आसूंक जाय जर उदकाचो आमकां प्रश्न सोडूंक जाय. कित्याक त्या भागान एका टायमार तळी आसली, उदकाची बरी सोय आसली आणि आयज ते मायनिंगेन फुल्ले इफेक्ट जाल्ले आसात. दुसरी गोष्ट की अभयारण्य क्षेत्र म्हणटा न्हू, अभयारण्य हे जावपाची गरज आहा एका दृश्टिकोनातून. तितून आमचो निसर्ग वाचोवंक जाय, निसर्ग सृश्टी वाचोवंक जाय. म्हटल्यार जे बफर झोनात जे लोकांची वस्ती आसा तर लोकांचे जे रायट्स मेळचे हो बी तितलोच इम्पॉर्टंट आसा. ओके, आमी ते पहिले विशय जे डिस्कशन जालें एज फार एज तेणी अभयारण्याचेर उलयल्यात की लोकांक आपलो हक्क मेळपाक जाय आनी अभयारण्या भितर ती तरतूद आसा एक्चुअली. हय, आता बफर झोन जो आसा, बफर झोन म्हणटा, बफर झोनाचो गोवा सरकारान जो डिसिजन घेतला तितून 0 बफर झोन घेतलेलो आसा. म्हणजे बफर झोनाचे जे कितें भूत निर्माण केले वता ते खोटे आसा, ते नाच. आणि दुसरो मुद्दो जो आसा म्हणजे जो उदकाचो प्रश्न, पिसुल्ल्या जे उदकाचे प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा ते जर थंय जावंक जायना जाल्यार त्या स्थानिक लोकांनी आणि जे संबंधित लोक आसा त्यांच्यानी एकठांय येवन सरकारा कडेन निवेदन दिवंक जाय. हे सविस्तर निवेदन जेन्ना वयताले तेन्ना हेचेर उपाय योजना जावंक शकता. ना बरोबर आसा. आणि अडवई नाला प्रकरणात माननीय उच्च न्यायालयान स्पष्टपणे निर्देश दिले की त्याचे जे डिसिल्टिंग आसा ते कशा पद्दतीन करप. हांव तुमकां म्हत्वाचो मुद्दो सांगता. अडवई नाला ती प्रकरण जाल्या उपरांत टायम टू टायम माननीय उच्च न्यायालयान तांकां सांगलें की तुम्ही रिपोर्ट सादर करात ह्या संदर्भात. जे भितर जे हे व्हावतात ते खंय कितें सादर केले वतात सारखे. आयज प्रश्न कितें जाला थंय हालींच त्या लोकांनी उठाव केलो डम जे आसात ते खूब व्हडले जाल्या, बियॉन्ड लिमीट ते डम गेल्या पावसाळ्यान हे डम फुटले, पाणयान घुसले ते डम त्या नाल्यान परत आणि शेतान लोकांचे घुसले, शेतां काबार जाली. त्या डंपांक जे व्यवस्थित जे हे बांदपाक जाय म्हणजे सायड बांधपाक जाय ती बांधली ना, अजून बांधलेली ना. आणि 72 मिटरांचो तो जो म्हणजे इतल्या पद्धतीने गव्हर्नमेंट लँडान सुद्धा काही डम असतात. ओके 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 साधारण ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक आमी एक काम करया. ह्या गजालीचेर डिस्कशन जायत उरतले. डिस्कशन जायत उरला 70चे कांय ना म्हळ्यार 70 प्रश्न आसा अशें दिसता वा 70च्या वयरी बी आसत. चर्चा रंगत चल्ले. आमी एक घेतात एक ल्हानसो व्यावसायिक विसो कोणाक फोन करपाचे आसत जाल्यार ताणी फोन करचे. हांव परत नंबर सांगता 24904442 24904445 24904445 24904445 ह्या नंबराचेर फोन करचे आणि फोन करून तुमच्या विचारपाक आमी एक ल्हानसो व्यावसायिक विसो घेतात आणि रोखडेच परत येतात तुमचे कडेन. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा.